आनी एक आमदार तुमचो गेलो कितें म्हणा कोण गेला रवी नायक बाब रिजायन जालो आनी खंय गेला खंय गेला तो साजेर आमदार रवी नायक हो टॅक्निकलीच फक्त काँग्रेसीन आशिल्लो ज्या दिसा तेजे दोगूय भुरगे हे BJPन गेले प्रवेश केलो तेज्या तिसऱ्याच दिसाक ताका आमी डिझोन केलो एज अ काँग्रेस MLA एंड स्पेसिफिकली सांगलें की जो मनीस भुरग्यांक धाडून एक पांय थंय दवरता एक पांय हांगा दवरता असले लिडर्स काँग्रेसीक नाका. काँग्रेसीक ठामपणे जे पक्षा बरोबर रावता तशे लिडर जाय आनी जी लोकांची मागणी आशिल्ली ती लोकांची मागणी आमी सामकी पूर्ण करता. प्रत्येक गजाल जी लोकांक जाय त्या प्रमाणे आमी करतात. तेजे नंतर आमी थंय नवें नेतृत्व उबी करपाची आमची जी चॅलेंज आशिल्ली ती सुरू केली. आमी रवी नायकाक गेल्या 1.5 वर्साक खंयच्याच हितून इनवॉल्व केल्लो ना तर आमी खंयचे कमिटींक ताका अपॉयंट केलो खंयच्याच फंक्शनाक आनी पार्टीचे एका कसलेच इनवॉल्व केल्लो ना आनी यंग नेतृत्व नवें नेतृत्व आमी त्या मतदारसंघाक गेल्या 1.5 वर्साक आमी उबी केले. कारण जो मनीस 2 पक्षां कडेन रावन संबंद दवरता त्या मनशाचेर काँग्रेस पक्ष आनी काँग्रेस कार्यकर्ते आनी लोक विश्वास दवरनात आनी त्या खातीर आमी बोल्ड स्टँड घेतलो. त्या हेजेर फर्स्ट टायम आमी बोल्ड जाले कोण म्हणटालो तो पक्ष सोडीसर रावतलो आशिल्लो आमकां खबर आशिल्लो तेन्नाच इमिजिएटली अनावन्स केल्लें इलेक्शनाक 5 ते 6 म्हयने आसता पयलीं हो सोडटलो आनी BJPक वयतलो त्या टायमाचेर हांवें ऑलरेडी अनावन्स केल्लें. तेजे नंतर आमच्यो कॅन्डिडेट शॉर्टलिस्टींग जावपाचें प्रोसेस सुरू जालो. पोंडा ब्लॉक काँग्रेस कमिटीन रवी नायकाचें नांव कॅन्डिडेट म्हणून रिकमेंड केल्लें ना. तेजे नंतर डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमिटीन इलेक्शन प्रोसेस कंटिन्यू केली. डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमिटीनी रवी नायकाचें नांव रिकमेंड केलें ना. सो आमचे कॅडर आमचे वोटर आर व्हेरी क्लियर. आमी क्लियर स्टँड लोकां भितर धाडलेलो 1.5 वर्स पयलीं की असले 2 पांयाचेर ओड्याचेर पांय दवरपी लोक आमकां नाका. आमकां जाय लिडर जे ठाम काँग्रेस भुमिके बरोबर आसतले काँग्रेस पक्षा बरोबर आसतले. ओके. प्रताप सिंग राणेचो इशू आनी रवी नायकाचो इशू हे 2 वेगळे इशू आसात. त्या टायमारूय हांवें सांगलें क्लियर केल्लो होच इशू. प्रताप सिंग राणेन काँग्रेस पक्षाक केन्नाच दोगो दिवना. प्रताप सिंग राणेन काँग्रेस पक्ष केन्नाच सोडूना आनी त्या हेजेर प्रताप सिंग राणेक हो कायदो लागपाक शकना. जेन्ना ताजो चलो BJPन गेलो सोडून तेन्ना तो पयलो मनीस CLP मिटिंगेक रेजोल्युशन मूव करपी की आपल्या चल्याचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन मूव जे आमदार आपलो चलो जावन सुद्दां तेजेर एक्शन घेवचो आनी तो एक इंडिपेंडंट MLA म्हणून ऑलरेडी एस्टाब्लीश जाल्लो आशिल्लो. रवी नायकाले चले हे खंयच्याय तूं बसले जाल्यार बापायक विचारले शिवाय केन्ना बसचे ना आनी बापायक थंय च्या दवरली जाल्यार सुद्दां बापायक विचारले शिवाय केन्ना पिवचे ना. सो हे दोनूय तुमी कंपेर करपाक शकना. वी आर व्हेरी क्लियर ऑन दॅट.